नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या लायव्ह अपडेटीक तुमकां सगळ्याक येवकार. दर दिसाक 2 फावटी आमी तुमचे मना ही लायव्ह अपडेट घेवन येतात. कितें जालां कोविडाच्या बाबतींत तें तुमी मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिशद लायव्ह पयली टीव्हीचेर, फेसबुकारूय आमच्या पयली. कितें आहा परिस्थिती गोंयभरच्या वाठारांनी आनी ज्या तरेन केसी मेळटात आनीक लोकां लक्षां येता की एकटो सांगेचो, एकटो आनी खंयचो, तेन्ना चिंतेचें वातावरण वाडपाक लागलां. पूण मुख्यमंत्र्यान एक गजाल सांगला की नोबडी इज सिरियस, मोस्ट ऑफ द पेशंट्स आर असिम्टोमॅटीक आनी ताका लागून कोणेच भिवपाची गरज ना, मात सादूर रावचें म्हण. कितें आहा वस्तुस्थिती ती जाणून घेवया. आमचे बरोबर आमचे चारय रिपोर्टर आहात. लौकीक शिलकारा चीफ रिपोर्टर, सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आसा, मडगांव सावन सावियो डायस आसा आनी वास्को सावन विक्रम नायक आहा. हांव सुरवात करतां ती लौकिका कडच्यान करतां. वी विल लिसन टू लौकीक and then we'll move ahead. लौकिक, मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिशद जाली. सो what is the update right now? ओके. मुख्यमंत्र्यांनी खुबश्यो गजाली आयज क्लियर केल्यो. मेनली वास्को आमी जे म्हणटाले काल लॉकडावन करपाचो विचार करतालो, पण तो आयच्या टेस्टिंगाक रावलो. आयज टेस्ट ज्यो म्हणजे कालच्यान आयज पर्यंत ज्यो टेस्ट जाल्यो तितून जी 400 सॅम्पलां घेतली तितून तांकां कमी लोक म्हणजे पयलीं पेक्षा कमी लोक पॉझिटिव्ह सापडले. पण टोटल मांगूर हिला वयले पॉझिटिव्ह लोक पावले 96 नंबराचेर. आनी मागीर तुमचो तो विचार एक डिमांड आसलो लोकल MLA वा लोकां कडल्यान की वास्को लॉकडावन करचें म्हणून. तो डिमांड तेंच्यांनी भायर मारला. म्हणजे तशी करपाची गरज ना. जी मांगूर हिल एरिया वार्ड 11 आनी 17 जे कॉर्डन केल्या तितलेच केल्यार पुरो बाकी कडेन स्प्रेड ना अशा डिसिजनाचेर ते पावल्या. तेजे उपरांत तेणी आनी खूब डिसिजनां सांगली. तितून काल तेंच्यांनी गव्हर्मेंट सर्वंट एक हेचे इकॉनॉमीक मेजर्स म्हणून खुबशीं डिसिजनां घेवपाक स्टार्ट केल्या. तितून तेणी काल जे गव्हर्मेंट सर्वंटां हावस लोनाक जी इंट्रस्ट फॅसिलिटी मेळटाली, फक्त 2% इंट्रस्ट भरचे पडटाले आनी बाकीचे इंट्रस्ट बँकेक आहा ते गव्हर्मेंट फारीक करताले. ती गव्हर्मेंट सर्वंटाची ती विड्रॉ केली स्कीम. सो 5,000 गव्हर्मेंट सर्वंट सुमार ते लोनाची बेनिफीट घेताले. ही स्कीम आमदाराकूय लागता. आमदाराकूय गोवा असेंब्लींतल्यान हावस लोन मेळटा. तशाच पद्दतीचे डिसिजन तेंच्यांनी आमदाराच्या लोनाचेर घेतले. आमदाराकूय आतां बँकेच्या रेटा परस मार्केट रेटा भशेन इंट्रस्ट भरचे पडटले. सेम करता आसतना फुडें आनी एक गजाल केल्या तेंच्यांनी फुडले बुधवार पर्यंत खुबशे इकॉनॉमीक रिवायवल मेजर्स इम्प्लिमेंट करपाच्या. इवन GST कलेक्शना भितर ज्यो मॅटर्स पेंडींग आहा तिंकां सुद्दां तेंच्यांनी स्कीम काडल्यान त्यो मॅटर डिस्पोज ऑफ करपाक सोंपे पद्दतीन लोकांक फुडें येवपाक लागले. जेंचे केसी चालू आहा तांकां नोटीसी केला बेगीन डिस्पोज ऑफ करुया, सेटलमेंट दिवन ह्यो गजाल हाडल्या तेंच्यांनी. तिसरे तेंच्यांनी सांगलें 8 तारखे उपरांत रेस्टॉरंट्स ओपन जाता विथ रिस्ट्रिक्शन. रिलिजियस प्लेसींचेर म्हणजे देवळां रिलिजियस प्लेसी ओपन करता पण थंय गर्दी करपाक मेळची ना. थंय एकटो आप वोहन आपले प्रेयर करून येता ते तशें वचपाक मेळटले. एक 10 जाण बसून आरती करता, पुजा करता तशें करपाक मेळचें ना. वा खूब लोक घेवन मास जाता तशी मास घेवपाक मेळची ना. रिलिजियस प्लेसी 8 तारखे उपरांत ओपन जातल्यो म्हटल्यार. आनी हांवें हें केलें म्हणल्यार मॉलां स्टार्ट जावपाक शकता. दुसरे वटेन आमकां भायर दुसरे कडल्यान न्यूज येयल्ली की मॉलांचो तो स्टाफ इवन आवट ऑफ स्टेट खुबसो स्टाफ मॉलांनी काम करता गोंयच्या तिंकां कंपनीने हाडपाक सुरवात केल्या. म्हणजे तिंकां आतांच सांगला या म्हणून तुमची टेस्ट करून तुमचो क्वॉरंटायन पिरियड कंप्लीट करून 8 तारीख पर्यंत रेडी जावपा खातीर तिंकां तो प्रोसिजर भायल्या भायर स्टार्ट जाला. लौकिक, वी विल कम बॅक टू यू. आनी एकूच अपडेट उरली. या, गो अहेड. कलंगूटचे उरले सांगपाचे. कलंगूटचो मुद्दो आयज परत हे जालो की ती जी जाणटी बायल मनीस आशिल्ली तिची टेस्ट खंय स्कीप जाली. ती प्रॉपर प्रोसिजर करून येयल्ली हांगासर मुंबयच्यान येता आसतना तिका प्रोसिजर फेल जाला. तर मुख्यमंत्र्यान परत म्हटलां की खंय तरी गव्हर्मेंट सर्वंटच्या बॉर्डरीचेर काम करता, दीस रात काम करता, 3-3 शिफ्टींनी काम करता. खंय तरी एक ह्युमन एरर जाला म्हणटा थंय आनी तेजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा म्हटलां तेणी. आनी तिचे कडल्यान स्प्रेड जाल्ल्यो केसी ना. म्हणजे तिका कॉन्टॅक्टान दिलें लोकांचें टेस्टिंग केलें थंय ते रिपोर्ट्स नेगेटीव येयले. ही कलंगूटची अपडेट आशिल्ली. थँक्स अ लॉट लौकिक. हांव विक्रमा वांगडा वतां. विक्रम, ग्रावंड झिरो आज परिस्थिती कितें आसा? कारण आज टेस्टिंग कितलें जालां त्याच प्रमाणे म्हाका पळय आतांच आमच्या फेसबुकाचेर एक कमेंट आयला वास्को सावनच की पीपल आर कमींग आउट ऑफ कंटेनमेंट झोन बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग नेसेसरी आयटम्स. सो they are agitated and they are coming out of containment zone म्हण. So what is the ground reality?
कितें जालां आज आनी कितें चल्लां आज? सर आयज जालां अशें की आयज काल सीएमान सांगिल्लें की हे जे मांगरांतले 2000 लोक आसा तातूंत भितर सगळे जे टेस्टिंग करता एकान एक 100% टेस्टिंग शूड बी ओवर बाय अनदर 2 to 3 days. तांच्यांनी हें सांगिल्लें की दिसाक आमी 400, 300, 500 अशे टेस्ट करतल्यो. पूण आयज सकाळच्यान जालां कितें की एकूय मनशाक आयज टेस्टिंग करूंक ना, विच इज व्हेरी सरप्रायझींग. रिजन थोडे आतां म्हणटा की बिकॉज सम अर्बन हेल्थ सेंटराचे जे लोक आसले ते पॉझिटिव्ह जाले म्हूण टेस्टिंग करूंक ना. बट नोबडी इज अवेअर ऑफ द रिजन. आनी जालां कितें थंय कोणाकूच आयज टेस्ट करूना म्हणटकर लोकांक आनी भंय निर्माण जालो की वाय इज द गव्हर्नमेंट डिलेईंग ऑन दी टेस्ट. फर्स्ट इज टेस्टिंग देम, सेकंड इज द रिजल्ट. समज टेस्टूच जरी जायना विल दीस बी डिलेड? कितले दीस डिले जातले? आयज जावंक ना, फाल्यां जातले काय, परवा जातले काय? सो दे हॅव क्वेश्चन द डिले. सेकंडली थंय जालां कितें भरपूर लोकांची गर्दी भरल्या. लोक पॅनीक जावन फ्रस्ट्रेट जावन लोक आतां ऑलरेडी थंय जो मेन एरिया आशिल्लो थंय आतां लोकांनी येवन गर्दी केल्या. म्हणजे लोकां कडेन काल मुख्यमंत्र्यान वास्को येवन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आनी सांगिल्लें की बाय इवनिंग सगळ्या लोकांक एक हेल्पलायन नंबराचे थ्रू सगळे तुमकां जेवण खाण रेशन व्हेजिटेबल्स एवरीथींग वील बी एक्टिवेटेड. पूण अजुनूय तसलें कांयच जालें ना. लोक अजुनूय बोवाळ मारतात. तांचे जे खावपाक जेवपाक तांचे कडेन जो स्टॉक आशिल्लो ते सगळे काबार जाला. दे डोंट हॅव एनीथींग. थोड्या लोकांक दूध जाय, भाजी जाय, तांचे कोणा कडेन कांयच जावंक ना. अजुनूय कांयच सप्लाय ना. वॉर्ड जे मांगूर कंटेनमेंट झोन भितर एक वॉर्ड कावन्सिलर सैफुल्ला खान स्वता इज इन द कंटेनमेंट झोन. ही इज ऑल्सो लॉकडावन. आयज ताजे बरोबर ताजे फाटल्यान एक 40-50 एक लोक उबे जाले आनी ताणें भितरल्यानूच एक आपलो व्हिडिओ काडून ही हॅज आस्क्ड वाय द पीपल हॅव नॉट बीन टेस्टेड. तांच्यांनी एक मागणी केल्या की आतां ते एमर्जन्सी सिस्टम म्हणजे जशी एक फायर ब्रिगेड जावं एक एम्ब्युलन्स स्टँड बाय थंय आसची. तांचें म्हणणें आसा की थोड्या लोकांक थंयच्यान आतां जोर येवपाक लागला पूण डॉक्टर कोणूच थंय ना. सकाळच्यान टेस्टिंग ना, थंय कांय एम्ब्युलन्स ना. सो जे लोक ऑलरेडी जे लोकांक जोर येता तांकां अटेंड करपा खातीर कोण ना. दुकानां बंद जाल्या. थोड्या लोकां कडेन जे दूध आहा कोणा कडेन आहा तो 50 रुपया पॅकेट सुद्दां थंय आतां रेट चलता भितरल्यान. विचारपी कोण ना. सो दॅट इज द सिच्युएशन ऑफ ग्राउंड झिरो. कंटेनमेंट विक्रम झोनाक एक मिनिट, आय विल जस्ट टेक लौकीक ऑन दीस. कारण म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान आज जेन्ना पत्रकार परिशद घेतली तेन्ना मुख्यमंत्र्यान क्लियर सांगलें की थंय सामके एसेन्शियल सर्विसीस सप्लाय करतात, ऑन पेड बेजीस दूध सप्लाय करतात, भाजी सप्लाय करतात. बट वॉट यू आर सेयींग इज कंप्लिटली कॉन्ट्ररी टू दॅट. सो लौकीक कितें जालें? मुख्यमंत्र्यान सांगलें कितें आनी ही ग्राउंड रियलिटी कितें? विक्रमान सांगलें ती अजाप करपा सारकी गजाल. मुख्यमंत्र्यान हांगासर आतां एक अर्द वरा पयलीं प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या ऑनलायन. तेन्ना सांगलां की सगळे सिस्टमॅटीक चल्लां. तांकां एसेन्शियल सर्विसीस कितें दिवपाक जाय ते सगळे सप्लाय करपाक जाय. तांकां भायर येवपाची कसलीच गरज ना. पण विक्रम कितें सांगता ते अजाप करपा सारकें आहा. तांकां जर कांयच पावना जाल्यार सिस्टम कशी चल्ल्या म्हाका कांय कळना. काल हेल्थ सेक्रेटरीन सांगलेलें तेंचे हॉर्टिकल्चर अशें 100 रुपयान सगळे पॅक भाजयो सप्लाय करपाच्या. दूधवालो अमके टायमाक ऑन दूध सप्लाय करपाचो. ह्यो जर गजाली फक्त विक्रम सांगता ते हिसपान तेंचे फक्त पेपरारूच उरले आसतले. विक्रम हें आयकलां तुवें. सो वॉट आर यू सेयींग की आज दीसभर टेस्टिंगच जालें ना? आयज दीसभर टेस्टिंगूच जावंक ना. लोक सकाळीं येवन राविल्ले की टेस्टिंग जातली. लोकांची अपेक्षा आशिल्ली की जे थोडे आतां दिसाक 400 जाता, 300 जाता, 500 जाता तशें टेस्टिंग जातली. पूण अनफॉर्च्युनेटली अकॉर्डिंग टू लोकल जे लोक आमकां फोन करता, आमकां आतां कंटेनमेंट झोनान भितर कोणाकूच सोडिना. आनी सैफुल्ला जो कावन्सिलर भितर लॉकडावनान तो भितर इन द कंटेनमेंट झोनान ताणें स्वता एक व्हिडिओ काडून सोशल मिडियाचेर ताणें घातला वेर ही हॅज आस्क्ड द एडमिनिस्ट्रेशन सांग आपूण डेप्युटी कलेक्टराक फोन मारता. डेप्युटी कलेक्टर नवो कोण आयला ताजो फोन लागना. लोक हांगा बोवाळ मारता. लोक आमच्या घरा कडेन पावले बिकॉज आय एम फ्रॉम दॅट वॉर्ड. दे वील ऑब्वियसली कम टू मी. पूण आतां तांकां तांचें म्हणणें आसा की तांकां जेवण ना, तांकां कितें व्हेजिटेबल्स ना. लोकांनी हांची अरेंजमेंट करची अशी ताणें मागणी केल्या. ताणें हेंय सांगलां की एक एम्ब्युलन्स स्टँड बाय आसची. म्हणजे सपोज ते वाड्यार कितेंय जरी जाता जावं इन द कंटेनमेंट झोन कसलो जरी प्रॉब्लम जाता जावं कोणाकूय जोर येता वा कोणाकूय शिकपण येता जाल्यार ही हॅज टू बी अटेंडेड टू. पूण जरी डॉक्टरूच जरी थंय ना, एम्ब्युलन्सूच जरी थंय ना, वॉट कॅन द पुलीस डू? पुलीस वील ऑलवेज बी देर. बट आमी वचपाचें कोणा कडेन अशें लोकांनी ताजे कडेन मागणी केली. ताणें सबसिक्वंटली एक व्हिडिओय काडून सगळे कडेन एक सोशल मिडियाचेर ताणें घालो आनी ताणें दाखयलें की कितले लोक रागान
भायर सरले आपल्या आपल्या घरातले ते सकाळच्यान राविल्ले म्हणजे तांकां कोणें काय इन्फॉर्मेशन दिला काय ना तेंय कळून येना कित्याक दे वर नॉट अवेअर प्रोबब्ली की आज टेस्टिंग जावची ना. सो लोक जायते रावन रावन आज टेस्टिंग जातली म्हणून थोडे लोक जे राविल्ले तांची अजिबात टेस्टिंग जावंक ना अशें ते भितरल्यान तांचे लोकां कडेन ही म्हायती भितरल्यान येता. थोड्या लोकांनी अशेंय केलें की आपापल्या सोयऱ्यांक बिऱ्यांक फोन केलो आनी तांकां सांगलें की आमकां थोडी तरी भाजी भायल्यान मार्केटान हाडून दिया. पूण मार्केटांतल्यान जेन्ना कोणी बरी भाजी हाडटा ताका मनशाक भितर वचूंक मेळना जावं तो मनीस भायर ते बॅरिकेडे कडेन येवंक मेळना बिकॉज देज अ डबल बॅरिकेड. हाका लागून थंयचे गांवच्या लोकांक ते कंटेनमेंट झोनाच्या लोकांक त्रास जाता अशें कावन्सिलरूय म्हणटा आनी जायत्या लोकांनी आमकां फोनूय केला. दुसरी गजाल म्हणटा ती अबावट दी लॉकडावन. आतां जायते दीस जाले लॉकडावनाचेर एक मेजर चर्चा चलता. आतांय जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तांच्यांनी लॉकडावनाचेर दे हॅव डिनायड स्ट्रेट अवे. द गव्हर्नमेंट हॅज सेड दॅट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. पूण सद्याक परिस्थिती अशी जाल्या की हांगा कोवीड केसीस वाडत आसा. पीपल आर सेइंग दॅट कोवीड इन मांगूर इज क्रॉस्ड 100. सो लोकांक खंय तरी स्वता भंय दिसपाक लागला की ह्यो केश्यो वाडटा. हांचे अजुनूय ट्रान्समिशन सोर्स कळूंक ना. ते खंय गेले तांचे ते कळूंक ना. थोडे आतां सांगता की पोस्ट ऑफिसांतले पॉझिटिव्ह जाल्या, कोण अर्बन हेल्थ सेंटराचे पॉझिटिव्ह जाल्या. सो हाका लागून भंय निर्माण जावन आयज स्वता चेअरपर्सनान आनी आमचे जो फादर गॅब्रियल कुट्टिनो आसा ताणें सुद्दां सांगलें की पीपल शूड गो इन फॉर सेल्फ लॉकडावन. आतां एक डिसिजन अशें जालां मार्केटान तांच्यांनी क्लियर कट सांगलां की आमी रावल्ले की गव्हर्नमेंट लॉकडावन करता काय पळोवपाक. पूण गव्हर्नमेंट जरी लॉकडावन करना आमचे कडेन भाजी घेवपी लोक येतात तो पयलीं कोणाच्या संपर्कान आशिल्लो काय तेंय खबर ना. सो आमचे स्वताच्या सेफ्टी खातीर मार्केटान स्वता डिसायड केलां की फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स म्हणजे सॅटर्डे संडे रातचे म्हणटा ते ओपन आसतले. फ्रॉम मंडे वास्को व्हेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट विल रिमेन क्लोज. हाजे फुडें तांच्यांनी सांगलां की आमकां फॉर आवर सेफ्टी आमकां कोणें प्रेशर घालूंक ना आनी वी आर डुईंग इट फॉर आवर सेफ्टी. हाजे मजगतीं कितें जालां वास्कोच्यान निजामुद्दीन वचपी डेली ट्रेन आशिल्ली विच वॉज गोईंग डेली आनी ते ट्रेनीचे पॅसेंजर वास्को देंवताले आनी ताका लागून वास्कोचे रेल्वेन एक आयज अनाउन्समेंट केलां की जिओ गोवा निजामुद्दीन ट्रेन आसा गोवा निजामुद्दीन ट्रेन नाव इट वील कम ओन्ली टू मडगांव. म्हणजे जे पॅसेंजर हांगाच्यान बुकींग करता इट वॉज सपोज टू बी अ डेली ट्रेन. ताका लागून तांच्यांनी डिसायड केलां की वास्कोच्यान पॅसेंजर चडचे ना जावं वास्कोन देंवचे ना. जे कोण ट्रेनीन येता दे वील गेट डावन एट मारगांव आनी मारगांव ते वील गो फॉर टेस्टिंग आनी इफ रिक्वायर्ड गो टू द हॉस्पिटल एज वेल. सिमिलरली कुठ्ठाळीचे आमदार जे आसा अलिना साल्दाना तिणें बी गव्हर्नमेंटाक आयज रिक्वेस्ट केला की लॉकडावन हो वास्कोन करचो कित्याक मांगरातले थोडे लोक आसा ते जुवारी नगर म्हणसर पावतात. जुवारी नगर सुद्दां तांचे कोण सोयरे आसता. सो प्रॉब्ली दे हॅव मेट ओवर अ लॉंग टायम आनी ताका लागून तांच्यांनी ही मागणी केल्या की वास्कोचो एक लॉकडावन जावचो म्हणून. विक्रम, आय विल कम बॅक टू यू. हांव सद्याक वता मडगांव. सावयो डायस आसा आमचे बरोबर. सावयो, मडगांव आज भरपूर हालचाली जाल्यात आनी मडगांवूय म्हाका दिसता कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगूय जाला. मालभाटाक जो मनीस मेळिल्लो तेंय जाला. सो वॉट इज द अपडेट फ्रॉम मडगांव? काल जेन्ना न्यूज आयलो की आकेचो एकल्याक कोरोना व्हायरस मेळ्ळो म्हणून जो वास्को गेल्लो तेन्ना सावन सर भरपूर मडगांव बिकम शेकी. आयज आमी पळयला मडगांव मार्केटान लोकूच नासलो. म्युनिसिपालिटी मार्केटान लोकूच नासलो. चोडो येतालो. इट वॉज सीन दॅट लोकांक आतां कळना बाबा हो आतां मडगांवा पावला व्हायरस सो केअर घेवपाक जाय म्हणून. तशेंच सर जंय आके केस मेळिल्ले थिंगा हेल्थ वर्कर्स आनी सॅनिटायझेशन केलां. कालूय केल्लें आयजूय केलां. तशेंच लोकांचें स्क्रिनींग चालू आसलें थंय केलां. तशें मालबाटा केलां. तशेंच तेणी दवल्ली गेले तें तांचो एक सोयरो कितें तरी दवल्ली रावता सो थंय तेंच्या घरा वचून तांचें तेणी टेस्टिंग केलां. थंय स्क्रिनिंगूय बी केलां. स्क्रिनिंग करून ताचें थंय सॅनिटायझेशन बी केलां आनी तांकां जे फॅमिली आसली तांकां टेस्ट करून तेणी आतां सद्या खंय तरी लॉज करून दवरल्यात आनी तांचो रिपोर्ट ते रावतात. सावयो, थँक्स अ लॉट. आमी वील कम बॅक टू यू. आमचो सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आसा आमचे बरोबर हेल्थाचे अपडेट्स घेवन. आय थिंक महेश, फाटल्या 48 वरां भितर हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ ऑफिशियल्स हांचें कामूय वाडलां आनी म्हाका दिसता भंयूय वाडला. जेन्ना हेल्थ वर्कर्स पॉझिटिव्ह टेस्ट जावपाक लागले ऑब्वियसली एक मनाक भंय येवप स्वाभावीक आसा. पूण त्याच बरोबर तांकां कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करपा जाय. त्या कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगाक घेवन तांची टेस्टिंग करपा जाय. सो इट्स अ व्हेरी व्हेरी विशियस चेन that has started. So what is the update from health department? What are you hearing?
प्रमोद, आम्ही पळयलें की आयज गोंयान 130 केसीस हे एक्टिव्ह आसात सध्या तरी, आणि मंगोर हिलानूच सुमार 100 केसीस सापडल्यात. आणि बाकीचे जे केसीस आहात ते आयदर फ्रॉम दुबय नाल्यार बाय रोड जे मुंबयच्यान आयल्यात तसले आहात. दुसरे म्हणजे वतो विक्रमान सांगला तशें की आयज टेस्टिंग जावंक ना. एक एकदां कशें आसता प्रमोद की ते थोडे हेल्थ वर्कर जे काम करतात तांकां ते क्वॉरंटायन करतात, आणि मागीर दुसऱ्या शिफ्टाक दुसरे वर्कर काम करतात. सो मे बी ते एक रिजन आसूं शकता. सेकंड थिंग रिजन अशें आसता की जेन्ना एक झोन जेन्ना डिक्लेअर केलो की तेंचे तो फूल सील केला, आयज जर एका मनशाचो रिपोर्ट सपोज केलो आणि तो सपोज नेगेटिव्ह आयलो आणि तो 4 दिसांनी परत जर पॉझिटिव्ह येता, सो अशें एक एकदां अशें जाता की ते टायम मुद्दम गॅप दवरतात की जेणे करून तो आनी 4 दिसांनी पॉझिटिव्ह जावंक जायना म्हणून. त्या खातीर एक वेळ हेल्थ डिपार्टमेंटान आयज टेस्ट करूंक नासले, कित्याक आयचे जे टेस्ट आमी जे रिजल्ट पळयता आयज आमकां फकत 26 केस 21 केसीस का 26 केसीस तेंच्यांनी दाखयला पॉझिटिव्ह. तर कालच्या परस जे 47 आयले आनी कितें ताच्या परस आयचो मातसो स्कोर कमी आसा. एक वेळ त्या खातीर हेल्थ डिपार्टमेंट एक गॅप घेवंक शकता, जेणे करून तांकां कळटलें की फुडें जर पॉझिटिव्ह जाता कोण जाल्यार तांकां रोखडोच म्हणजे मागीर त्या 2 दिसांनी टेस्ट करून ताका पॉझिटिव्ह बीन ना जाल्यार ते पळयतले. थर्ड थिंग अशें सांगलां की आमी सीएमाक विचारलेलें, जेन्ना सीएमान सांगलें की सगळे गोंयान जितले पेशंट आहात तातूंतले अबावट 10 तेणी पेशंट म्हटले जेका सिम्पटम आसले ते सिम्पटोमॅटीक आशिल्ले, आनी बाकीचे सगळे असिम्पटोमॅटीक पेशंट. असिम्पटोमॅटीक जो पेशंट आसता ताका वखदां एक्चुअली कांय ना. एज पर हेल्थ डिपार्टमेंट सोर्सीस तांकां वखदां आसना, तांकां फकत आयसोलेशनान दवरतात. भायल्या स्टेटींनी तसले पेशंटांक घरानूच दवरतात. तांकां सांगतात तुमी आयसोलेशन रावा जेणे करून तो व्हायरस ट्रान्सफर जावंक जायना म्हणून. आमी ह्या सीएमाक तरी विचारलें, कित्याक जेन्ना 220 आतां सद्या कॅपेसिटी आहा बेडींची कोवीड हॉस्पिटलाची, आणि जर पेशंट जर वाडत रावले जाल्यार सीएमान सांगलें की जाल्यार तरी आनी एक हॉस्पिटल खंयचे तरी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल ते रेडी करतले आणि एक कोवीड पेशंटांक दवरतले. आमी सीएमाक तरी विचारलें की बाबा असिम्पटोमॅटीक जेन्ना पेशंट मेळटात तांकां हाच्या फुडें तुमी घरा दवरतले ते अशें आयसोलेशन हॉस्पिटलान दवरतले. सीएमान म्हणलें डिसिजन तशें अजून कांय जावंक ना, पूण अजून मेरेन तरी जितले असिम्पटोमॅटीक आसले जाल्यार सुद्दां त्या पेशंटांक हॉस्पिटलानूच दवरपाक येतले. सो तांकां घरा राव अशें ना. आणि एक गजाल प्रमोद सांगपाचें म्हणजे आमी फक्त मंगोर हिलूच सध्या फोकस करता, पूण मंगोर हिला बरोबर आतां सांग्या सत्तरी ह्या जाग्यार जे मंगोर हिलान जे कोण काम करताले तेंच्या कॉन्टेक्टान कोण आयले ते पेशंट मेळपाक लागले. सो हेल्थ डिपार्टमेंटाचेर तो प्रेशर आसलो की त्या जाग्याचे ते कॉन्टॅक्ट तांकां ट्रेस करून तांचे बीन स्वॅब घेवन तांचे बीन टेस्ट करपाक येतली. आणि एक सीएमान सांगलें की मंगोर हिलाच्या सायडीचे जे लोक वास्को कामाक वताले, वास्को जेंच्यांनी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल गोवा शिपयार्ड आनी कितें अशे खुबश्या जाग्यार जे कामाक आसताले त्या एरियेतले जितले कॉन्टॅक्ट ट्रेस केले तेंच्यांनी जितले 75 टेस्टी केले तितल्यांचे टेस्ट नेगेटिव्ह आयले. ते एक रिजन सीएम सांगता की जेणे त्या खातीर तो लॉकडावन करपाक सोदिना वास्को एरियेत, कित्याक वास्को मंगोर हिलाच्या सायडीचे सगळे टेस्टी सध्या नेगेटिव्ह आसात म्हणून. आतां फकत एकूच भंय आसा जो अजून क्लियर जायना की मंगोर हिलांतले कितले भुरगे एसएससी एक्झामी आन्सर केल्ले, ते कितले जाणांच्या कॉन्टॅक्टान आयले तेन्ना ते अजून सारके कोणाक अजून कळना. म्हणजे आमी आतां सीएमाक विचारलेले पूण तो सीएमाक एक वेळ तो क्वेश्चन मिस जालो आसतलो. तेचेर अजून मागीर महेश एक गजाल आहा की तुमी जेन्ना म्हणटात की कितले जाणांनी एसएससी एक्झाम आन्सर केल्ली, आर यू गेटींग एनी इन्फॉर्मेशन दॅट एसएससी एक्झामीक बशिल्ले भुरग्यां मदीं कोणी पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हणून? अजून तशी इन्फॉर्मेशन ना, पूण त्या एरियेतले अशें म्हणटात की एक 10 जाण तरी भुरग्यांनी एसएससी एक्झाम थंयच्या सेंटरान खंय तरी आन्सर केल्या म्हणून. पूण अजून कन्फर्म सोर्स ना म्हाजे कडेन, कित्याक हांव ते थंय वास्को तितलो हें ना. पूण हांव त्याच खातीर आज सीएमाक तेच विचारतलो परतून पूण तो क्वेश्चन म्हणटा तो स्कीप जाला. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगाचेर जे चल्लां काम सध्या ती कितली व्हडले प्रमाण, कारण आमकां खंयचे खंयच्यान फोटो येतात पीपीई किट्स घाल्ले दोतोर कोण कोणाचे घराडें वचून सॅम्पल्स घेतना, तांकां क्वॉरंटायन करतना, तांकां घेवन येतना. सो हाव बीग इज द टास्क नाव? टास्क सध्या आयज सांगला तशें की आतां मंगोर हिलूच न्ही, आतां मंगोर हिलाच्या भायरूय तांकां कॉन्सन्ट्रेट करचें पडटा सध्या हेल्थ डिपार्टमेंटाक. आतां तो कॉन्टॅमिनेट झोन जेन्ना डिक्लेअर केलो तो एरिया तरी एटलीस्ट सील आसा. पूण आतां कशें आहा, जर सांग्या सत्तरी ह्या जाग्यार जे हेल्थ वर्कर जे सापडले आनी कितें ते कोणाच्या कॉन्टॅक्टान आयले ते तांकां आतां पळोवचें पडटलें. तेंचे फॅमिली मेंबरांचे तांकां क्वॉरंटायन करची पडटली. सो ते एक आतां सध्या हेल्थ डिपार्टमेंटा फुडें एक चॅलेंज कशी आसा, आनी हेल्थ डिपार्टमेंट सध्या तेंचे कॉन्टॅक्ट घेवपाक स्टार्ट केला, कित्याक ते एरिया अजून सील ना न्ही.
सो ही एरिया तरी ऍटलीस्ट सील आहा. सो मातशें म्हणजे अशें ना की रिलॅक्स जाला अशें, पूण भंय आसा की त्या एरियेन पावलो न्ही सध्या व्हायरस. म्हणजे सत्तरी जावं सांग्या जावं तो आडपय खंयच्या एरियेन जे काम करताले त्या एरियेन पावला. सो त्या खातीर आतां हेल्थ डिपार्टमेंटान तेंचे जे कोण क्लोज कॉन्टॅक्ट आयले म्हणजे हाय रिस्क आमी कॉन्टॅक्ट म्हणटात तांकां कॉन्टॅक्ट करपाक स्टार्ट केला आनी तांकां ते क्वॉरंटायन करतले टेस्ट करून. एक मुद्दाम महेश विचारपाक जाय ते म्हळ्यार आय विल गो टू लौकीक ऑल्सो ऑन दीस की वाय इज गव्हर्मेंट नॉट डिक्लेअरिंग एटलिस्ट लोकेशन्स ज्या लोकेशन्साचेर पेशंट मेळ्ळ्यात ऑर ज्या लोकेशनांतल्यान येवपी पेशंट मेळ्ळ्यात. आमी पळयलां काल मडगांवची गजाल दिगंबर कामतीन सांगली, सांग्यावेली गजाल आज प्रसाद गांवकारान सांगली. वाय इज गव्हर्मेंट नॉट अलर्टींग पीपल? कित्याक पॅनीक जायत म्हणून? वॉट इज द बेजीक आयडिया बिहायंड इट? एक्झॅक्टली. एक म्हणजे कशें आहा एक्चुअली इवन खूब जाणांक अशें दिसता की ते एरिया तरी ऍटलिस्ट लोकांक कळोंक जाय की ते, पूण आतां जालां कशें लोकांक कोवीड म्हटल्या उपरांत लोक त्या फॅमिलीक नाल्यार त्या घरच्यांक अशें भायर कशें मारतात. इवन तो पेशंट सारको जावन सुद्दां आयल्यार लोक तेच्या कॉन्टॅक्टान वचोंक भियेता. सो लोकांनी ऍक्च्युअली पॅनीक जावंक जायना, प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. ना न्ही लोक पॅनीक जातात. प्रॉब्लम जाला तो की लोक पॅनीक जातात, प्रिकॉशन्स घेयना. म्हणजे एकदां वचोन आतां 70 सपोज मेळ्ळो अशें सांगलें सो लोक कितें म्हणटले आतां लॉकडावन जातलो 70, सो आमी सगळे जाण भाजी हाडपाक आतांच या, एसेन्शियल कमोडिटी आतांच घेवपाक या अशें जाता तें. सो मागीर ते पॅनीक सिच्युएशन जाल्या उपरांत गव्हर्मेंटाक ते व्हेरी डिफिकल्ट जाता, कित्याक त्या गर्दे भितर आनीक तो स्प्रेड जावंक शकता. सो त्या खातीर गव्हर्मेंट एक वेळ फाटीं फुडें जाता असलें डिक्लेअर करपाक. लौकीक, वॉट डू यू थिंक एटलिस्ट लोकेशन्स? कारण एक जाता की खंयच्याय गांवां भितर सारके ते PPE किट्स घाल्ले जर दोतोर भितर सरले जाल्यार गांवांक बोवाळ जाता. सगळ्या कडेन स्मार्टफोन आसा, फोटो काडटा, ते फोटो वॉट्सॅपार वतात, ते सगळे कडेन फिरपा लागतात. तातूंतल्यान कोण रायट मेसेज घालता, कोण रॉंग मेसेज घालता, सगळे कुफुसांव जावन वता. वाय इज गव्हर्मेंट ऑन इट्स ओन एटलिस्ट नॉट डिक्लेअरिंग द लोकेशन्स ज्या जाग्याचेर पीपल कॅन बी मोर अलर्ट, पीपल कॅन बी मोर कॉशियस? वॉट इज द आयडिया बिहायंड इट? ओके प्रमोद, हेजे आमी कालूच म्हणटाले की जे पॉझिटिव्ह सापडटा वा जे ट्रॅव्हल करून येता आनी जेंकां होम आयसोलेशनान दवरल्या, होम क्वॉरंटायन दवरल्या, तेंची डिटेल्स डिक्लेअर करचे म्हणून. आनी तेजे उपरांत हांवें चवकशी केली की ते कसली सिस्टम फॉलो करता काय म्हणून. एक इन्सिडंट आयज तो सांगता. आयज जेन्ना सांगेचो पॉझिटिव्ह सापडलो आनी तो थंयच्या लोकांक कळ्ळो, थंयच्या लोकांनी तेंच्या लिडरांक सांगलें की हें करुया म्हणून. आयको येता प्रमोद? यस, गो हेड. ओके. थंयच्या लोकांनी थंयच्या लिडराक सांगलें, आमदाराकूय म्हटलें एक पेशंट सापडला हांगासर, आतां आमी आमचो तो गांव लॉकडावन करुया. म्हणजे ह्या लेवलाचेर लोक वयता. दुसरी लोकां पर्यंत पावना म्हणटा पळय न्हू, हांवें ते विचारलें तेंकां, बाबा लोकां पर्यंत तुमी लोकांक इन्फॉर्मेशन दिवपाक कितें करता? काल आमकां हेल्थ सेक्रेटरीन सांगलें की आतां तेंच्यांनी स्टार्ट केलां जंय हे जे बॉर्डरी वयल्यान लोक येता आनी तेंकां होम क्वॉरंटायन ते आसपाक जाय, थंय तेंकां लोकल पंचायत ज्यो लागता, पंचायतीचो एक रिप्रेझेंटेटीव बसयता आनी तो आयडेंटिफाय करता बाबा हो खंयच्या एरियेचो, हेचो एड्रेस कितें, आनी तो तेन्नाच्या तेन्ना तो मनीस थंयच्यान ते सेंट्रलान सुटच्या पयलीं त्या लोकल पंचाक फोन करून सांगता भाई हो मनीस असो होम क्वॉरंटायन, अमको तेजो एड्रेस तुज्या वार्डान पडटा, तुवें तेजेर लक्ष दवरपाचें. तशेंच इन्फॉर्मेशन त्या एरियेच्या BLOक वयता. आतां एक एक करून आमकां फर्स्ट ज्यो केसी आसल्यो तेन्ना कांय डिटेल्स भायर सरनासल्यो, तेन्ना ही सिस्टम फॉलो करिनासले. आतां ते ही सिस्टम फॉलो करपाक लागला की लोकल पंचाक, लोकल कावन्सिलराक ही डिटेल्स पावता, लोकल BLOक ही डिटेल्स पावता तेंच्या सिस्टमॅटीक फॉर्मेटांतल्यान. हे खातीर ह्यो पॉलिटिकल लिडराकूय इन्फॉर्मेशन मेळटा की तेंच्या कुशीक पॉझिटिव्ह आहा म्हणून, आनी त्या गांवांतल्या लोकांकूय मेळटा, कित्याक तेंच्या लोकल पंचाक ती इन्फॉर्मेशन पावल्ली आसता. गव्हर्मेंटान अशें केलां की लोक पॅनीक जाता आनी गांव बंद करपाचे, रोड बंद करपाचे ठरयता म्हणून. सो त्या लोकॅलिटी पुरतो तेका इन्फॉर्मेशन पावपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी धरला की लोकल वार्डांतलो पंच वा कावन्सिलर हेजे पर्यंत इन्फॉर्मेशन पावपाची एक सिस्टम तेंच्यांनी घालून दिल्या. आनी प्रमोद, टेस्टीचे विचारताले आमी, विक्रमान हें केलें तें हांवें जस्ट इन्फॉर्मेशन घेतली की आयज कितें जालें, आयज सत्तरींतले थोडे 70 कडेन एक टेस्टिंगाक वयचे पडले, दुसरे सांगे, आनी तो जे पॉझिटिव्ह सापडल्या तेंचे फॅमिलीकूय टेस्टिंग करचें पडटा, थंयची सॅम्पलां घेवची पडली, मडगांवची, आडपयची, मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन. ते करता आसतना आयज एक मडगांव, आयज एक वास्को ट्रेन येयल्या, थंय म्हाका CMान उदो ब्रीफ करतना सांगलें की 290 लोक देंवले आनी ते 290 लोकांची सॅम्पलां तेंच्यांनी कलेक्ट केल्या. ह्या सगळ्या लोडा भितर म्हाका दिसता मांगूर हिलांतली सॅम्पलां कलेक्ट करपाक ते पावले नासूं शकता अशें दिसता, कित्याक तेंच्यांनी आमकां मांगूर हिलांतली लायन सांगलेली की फर्स्ट डे 250, सेकंड डे 350 आनी मागीर काल 400 सॅम्पलां कलेक्ट केल्ली. आयचो डेटा आमकां मेळना आनी ऑनलायन प्रेस कॉन्फरन्सार सगळेच क्वेश्चन एक एकदां विचारपाक मेळना. पण
आयची मांगूर हिलाची सांगोना, पण तेणी सांगली रेल्वे स्टेशनार 290 सॅम्पल लवी बट मांगूर हिलाचो एज ऑफ नाव हाऊ मेनी एक्टिव्ह केसीस ऑफ मांगूर हिल? सीएमान आत्ता बिल ब्रीफ केला त्याचे 96 ऍक्टिव्ह केसीस, म्हणजे त्यांच्यो नेगेटिव्ह एकूच जावना अजून पर्यंत. आतापर्यंत त्यांचे 96 झाले. आत्ता एक येयला सीएमान ब्रीफ करता आसतना सांगले की आयज 26 केसी पॉझिटिव्ह सापडल्या म्हणून. बट ट्रू नेटाचो जर आपण रिपोर्ट घेतलो, सीएमान सांगले कन्फर्मेटरी आसतले. ट्रू नेटाचेर काल सांच्यान आतां पर्यंत जे टेस्टिंग जालें तितून 50 केसी सापडल्या ट्रू नेटाचेर. कन्फर्मेटरी टेस्टिंग तेंचे चालू आहा. 26 मेरेन कन्फर्मेटरी सापडल्यो त्यो सीएमान ब्रीफ केल्यो, पण टोटल 50 सापडले. चिखलालीत 28 सापडलेल्यो आणि ऑस्पिसियन सॅम्पल धाडलेले जे 22 सापडलेल्यो. पण तेजे ट्रू नेट जो पर्यंत येना तो पर्यंत आमी तांकां एक कन्फर्म केसी भितर कावंट करपाक शकना. सो थँक्स अ लॉट लौकीक. म्हगे वेळ सारको सोंपला हांगा. एकच गजाल सांगपाक सोदतात, लोकांनी पॅनीक जावचें न्ही. इन्फॉर्मेशन जे तुमचे म्हऱ्या येतात ती तुमी प्रुडंटाच्या ऑफिशियल सोशल मिडिया हँडल्स आनी टीव्ही ताजेर जी इन्फॉर्मेशन येता तीच खरी धरात. एकाच कारणा खातीर, कारण आमची म्हऱ्याक जेन्ना इन्फॉर्मेशन येता तेन्ना आमी डबल न्ही, सद्या 4-5 फावटी चॅक करतात आनी मागीरच ती लोकांक दितात. ताज्या पयलीं आमी दिनात. सो प्लीज डोंट फॉल प्रे टू रुमर्स, डोंट गेट पॅनीक, बिकॉज वी आर इन दीस सिच्युएशन अँड एवरीबडी इज ट्रायंग टू डू द बेस्ट दे कॅन. सो सुशेगाद रावात, त्रास करून घेनाकात जिवाक. जर डावट मारता गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज अप्रोच करात, बट पॅनीक जायनाकात. इतलेंच सांगता, थांबता. थँक्यू टू ऑल माय रिपोर्टर्स, थँक्यू टू ऑल ऑफ यू फॉर व्ह्यूइंग दीस शो. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.